हरे कृष्ण ಒಟ್ಟುಲಕಾಕ स्वागत एकादशी महात्मा. आता हे वैशाख महिन्याचे शुक्ल पक्ष येवची एकादशीक मोहिनी एकादशी म्हणतात. सूर्यपुराणांत युधिष्ठिर महाराज श्रीकृष्णा विचारता वैशाख मासा येवची ही एकादशी कसं नाही आणि त्याचे महत्व किती म्हण. त्यांना भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज सांगता मस्त वर्ष पहिली हे महात्माबद्दल वशिष्ठ मुनीनं श्री रामचंद्र सांगितलं असा म्हण. श्री रामचंद्र वनवासाच्या नेतेगेर सीतेक हांगा धाडून दिता. मागीर तो ते निराशा भितर वशिष्ठ मुनी विचारता हे वट्टू निराशाच्यान भायर येवच्याक कसं करका म्हण. तेन्ना वशिष्ठ मुनी श्री रामचंद्र सांगता तू स्वयं भगवान तुका वट्टू गोत आसा पण लोकाले कल्याणा खातीर हांव तुका हाजे बद्दल सांगता म्हणून. ही मोहिनी एकादशी ही एकादशी पालन कोण करताच की ताणी सगळे दुःखाच्यान संवसाराचे सगळे दुःखाच्यान सगळे निराशाच्यान भायर येवच्या साध्य आसा. हे काणीचे महत्व अशेंच की एक प्राचीन नगरींत सरस्वती नदी तटा भितरी एक राज आशिल्लो. त्या राज्याचे नाव रम्य भद्रावती म्हण. आनीक हो राजा धृतमान म्हण. तो चंद्रवंशी आशिल्लो, सत्यवादी आशिल्लो, सहिष्णू आशिल्लो, मस्त बरे गुणा राज आशिल्लो. आनी त्याच राज्या भितरी एक वैश्य आशिल्लो, व्यापारस्त. तागेलें नांव धनपाल. व्यापारस्त ताजे कडेन मस्त दुड्डू आनी वट्टू आशिल्ले पण हे वट्टू दुड्डू आनी तो लोकाल कल्याणा खातीर यूज करता आशिल्लो. उदपिवच्या बायकी, स्कूल्स की आनीक आस्पत्रेकी अशी वट्टू लोकाल कल्याणा खातीर हे यूज करता आशिल्लो. आनी तो एक व्हड वैष्णव आशिल्लो. ताका 5 चल्ले. 5 चल्ले तांगेलें नांव एक समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकीर्ती आनी दुष्टबुद्धी. हे 5 चल्ल्या भितर ती दुष्टबुद्धी चलो तो मस्त वायट आशिल्लो. वायट लोकांना असोसिएशन कन्न, वट्टू वायट गुण शिकून वट्टू लोकांक त्रास दिवचे, वेश्या बरो संबंध दवन घेवचे तशी आशिल्लो दुष्टबुद्धी. एक पंत तागेलो बापसू द्युतिमान हे दुष्टबुद्धीक एक प्रॉस्टिट्यूट एक वैश्या बरोबर खांद्यार हात घालून रस्त्यार चलत आसतना पळयता. तेन्ना ताका मस्त वायट दिसता. तो कसो करता तो चेल्या सांगता आमगेले इतले बरे कूल आमी हे वट्टू संस्कारी लोक तूं अशी कर आमगेलें नांव पाड करता तुका हांव घरांतल्यान भायर घालता म्हणटा घरांतल्यान भायर घालता. एक पण बापसून घरांतल्यान भायर घालतकीर वट्टू तेगेले रिलेटीव हे ते ताका तिरस्काराच्यान पळोवचे लागताचे. ताजे कडेन थोडे दुड्डू उरता, कपडे उरता ती, आभरणां उरता ती, ते वट्टू विकून तो तागेले दिवस कशी चलयता. कडेर वट्टू दुड्डू खाली जातकीर बॅड असोसिएशना लोक उरता पळय, दुर्जन लोक दुडवा खातीर फ्रेंडशीप करून घेतात. दुड्डू वतकीर कसं करतली ताका कोणी हेंच करना, केर करनाची. कडेर दुड्डू जावं का खावच्या पिवच्या जाय कसं करतलो. वट्टू मस्त वायट सवय जाल्ली उरताची. तो चोरी करच्या स्टार्ट करता. चोरी करची की लोकां मारची की असले अपराध करचे स्टार्ट करता. ते सिपाही धरल्यार बी ताणें कितें चिंतताचें यो हो द्युतिमानाल चलो हागेले बापसून इतलें बरें काम केलां हाका कमी हें करचें ना म्हणून ताणीं सोडून दितात. अशी करतेर तो व्हड अपराध करचे स्टार्ट जाता. तेन्ना ताका धरून राज सांगता तुका हांव ह्या राजा भितर रावच्या दिना, तुका गडीपार करता, तूं हांगेले राजाक येवच्या ना म्हणून ताका राज्यांतल्यान भायर घालता. कसो करतलो तो वना वता. वना भितर रावच्या बी खावच्या कसं तरी जावं का न्ही. ते बाण आनी बिल्लू आनी धनुश्य घेवन तो
मारचा स्टार्ट करता प्राणीक हरवी मांस खावचे, कोण मेळत तांक मारचे, थंय वतले लोकां लुटचे, असले वट्टू काम अपराध मस्त स्टार्ट करता आनी तो एक व्हड अपराधी जावन वता. एक पंत त्या राना भितर एक आश्रम उरता, कौंडिन्य मुनी उरता. तांणी एक पंत गंगाच्या न्हांवन येता आसतना वो थंय न्हिदील उरता, हाजेर ते गंगाची उदक पडता आनी ते ऋषील आंगांतल्यान पडिल्ल्यान हाका बेगीन आपणान पयलीं जन्माक केल्ले वट्टू याद येता. बरो मनीस उरता हो, खंयचे कर्मा खातीर अशी जावन गेल्लो उरता आनी बॅड एसोसिएशना खातीर. तेन्ना ताका सगळें हें जाता आनी तो ऋषी कडेन वचून विचारता, हांव हातूंतल्यान भायर येवचें, म्हाका हेल्प कर म्हणून. तेन्ना ऋषी ताका सांगता, तुका तर रियलायज जाला तूं केले अपराध म्हणून, तुका प्रायश्चित्त करूं चित्ता तूं. आतां एकादशी येतेर आसा, ताजें पालन कर, वट्टू व्रता पालन कर, हे वट्टू लोकां मारचें, हे वट्टू सोड दिवन विष्णू स्मरण कर, आनीक हें करत उरल्यार री तुका खंडीत तुका प्रायश्चित्त तुगेलें जावन तुका मोक्ष मेळटलें म्हणून. तें आयकून दुष्टबुद्धी चंदुकोर्ण व्रता पालन करता आनीक ताका हाजें फल मेळटा. मागीर तो इतलो पयासत की ते ऋषी कडेन रावन वट्टू बरें पुण्य काम करचें स्टार्ट करता. विष्णू स्मरण, विष्णू आराधन ते वट्टू करून ताका मोक्ष मेळटा. गरुड येवन ताका गोलोकाक घेवन वता. अशी हे एकादशी कसलें दुख्ख, ह्या संवसारा भितर इतली दुख्ख आसा तातूंतल्यान पार जावच्याक आमकां हेल्प करता. आमी म्हणून हे व्रत पालन करया आनीक कृष्णाले स्मरण करया. हरे कृष्ण. जय शिला प्रभुपाद.